नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। वेर्ना इंडस्ट्रीज गोवा फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनाच्या जॉब फेराक तरणाट्यांचो उपाट प्रतिसाद 2,000 भुरगीं वांटेकार 17 कंपन्यांचे इंटरव्ह्यू। देशातल्या गिरेस्त राजकीय पक्षांत बीजेपी टॉपार। एडीआरच्या रिपोर्टा प्रमाणे बीजेपीची वर्सुकी येणावळ 1,900 कोटी, तृणमूल काँग्रेसीची 545 जाल्यार काँग्रेसीची 541 कोटी। केंद्र सरकाराच्या ई श्रम येवजणेचो लाव घेयात, सरकाराकडे नोंद जायात। असंघटित कामगारांक मुख्यमंत्र्याचो उलो, साखळे ई श्रम कार्डांचे वितरण। म्हारगाय जाय जाल्यार लोकांनी बीजेपी बरोबर रावचे, लोक कितें भूमिका घेतात ताजेर तांचो फुडार म्हणटा युरी। काँग्रेसीचे केरी तेरेखोल सावन हात से हात जोडो अभियान सुरू। पिसुल्या पंचायतीची सफाई कामगार रसिका खांडेपारकाराक केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचो पुरस्कार, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून केलो भोवमान। कोलवा उजो लागून घर लासून काबार, भांगर स्कूटर कपडे आयदनां भुरग्यांची पुस्तकां लासून गोबोर, कोणे तरी उजो लायला पण फामिलेक दुबाव। आणि जीसीए अध्यक्ष विपुल फडकेक निर्दोष थारावपी जीसीए लोकपालाचो निर्णय चुकीचो म्हणटा जीसीएचो आदलो वांगडी शेखर साळकार। कागाळ करप्यान खंय वयल्या कोर्टांत वचचे। खबरो विस्तारान। वेर्ना इंडस्ट्रीज आनी गोवा फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनान सरकाराच्या आदारान दवरिल्ल्या जॉब फेराक तरणाट्यांचो उपाट प्रतिसाद। 2,000 भुरग्यांनी वांटो घेतलो। 17 कंपन्यांनी प्रोडक्शन, पॅकेजिंग, वेअरहाऊस, क्वालिटी अश्युरन्स, क्वालिटी कंट्रोल, टेक्निकल स्टाफा खातीर वेर्ना इंडस्ट्रीत इंटरव्ह्यू घेतले। गोंयकारांक सरकारी नोकऱ्यांबरोबरच प्रायव्हेट कंपन्यांनी नोकरी दिवपा खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसा। ह्याच यत्नाचो एक भाग म्हूण सरकारान वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीत वेर्ना इंडस्ट्रीज आनी गोवा फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनाच्या जोड पालवान फार्मा मेगा जॉब फेअर घडोवन हाडलो। ह्या जॉब फेअराक तरणाट्यांचो उफाट प्रतिसाद, 2,000 वांटेकार। And there are almost 17 companies who are interviewing people. Huge response, and I'm sure that a lot of Goa people will get positive job prospective today, and we are trying to support and thank for the organizing committee for coordinating such a large people, and we are really motivated to see all are together. 17 फार्मा कंपन्यांनी ह्या जॉब फेअरात प्रोडक्शन, पॅकेजिंग, वेअरहाऊस, क्वालिटी अश्युरन्स, क्वालिटी कंट्रोल, टेक्निकल स्टाफा खातीर इंटरव्ह्यू घेतले। 1000 तरणाटे येतले म्हूण अपेक्षा केल्ली, आयले दोबरात। तरी सगळ्यांची व्यवस्था जाली, सगळ्यांचे इंटरव्ह्यू जाले। 30 जाणांनी इंटरव्ह्यू दिवंक ना, तांकां जाय तसो जॉब वा कंपनी मेळूंक ना अशी कारणां। आमकां एक मुदीन आयलें की आमी एक बरो एक जॉब फेअर करपाचो आनी वेरीन सगळ्यो फार्मास्युटिकल कंपनीज जे आसा गोंयांत तांकां एकठांय घेवन आमी हे जॉब फेअर करुया। आनी आमचे जे स्पेसिफिकली जे एक एस्पायरींग गोवन युथ्स आसा तांकां एक फार्मास्युटिकल सेक्टरान एक संदी मेळचो हो उद्देशान आमी हो केला। फार्मास्युटिकल कंपनी सगळे अंडर वन रूफ येवन हे जे आमी करता स्पेसिफिकली फॉर फार्मा वो कदाचित फर्स्ट टाइम जाला थ्रू GPMA आणि VIA। सो आय थँक GPMA and VIA ऑल्सो फॉर बीइंग अ पार्टनर इन दिस जॉब फेअर। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। देशातल्या गिरेस्त राजकीय पक्षांत बीजेपी टॉपार। एडीआरच्या 2021-22च्या रिपोर्टा प्रमाण बीजेपीची वर्सुकी येणावळ 1,900 कोटी जाता। 545 कोटी येणावळी सयत तृणमूल काँग्रेस दुसऱ्या नंबरार, जाल्यार तिसऱ्या नंबरावयल्या काँग्रेसीची येणावळ 541 कोटी रुपया आसा। इलेक्ट्रॉल बॉन्डाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या पक्षांक मेळून 1800 कोटी मायज रुपया आयल्यात। बीजेपीक सगळ्यांत चड 1,033 कोटी रुपया आयल्या।
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्माच्या 2021-22च्या रिपोर्टा प्रमाण गिरेस्कायेच्या लिस्टांत बीजेपी सामको टॉपार. ह्या पक्षाची 2021-22ची वर्सुकी येणावळ 1900 कोटी आसा म्हूण तांचो रिपोर्ट सांगता. दुसरे सुवातेर ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस आसा, तांची येणावळ 545 कोटी रुपया. येणावळीचे बाबतीत बीजेपीन बाकीच्या पक्षांक सामके फाटी सोडला म्हूण स्पष्ट. तिसरे सुवातेवेल्या काँग्रेसीची येणावळ 541 कोटी आसा. इलेक्ट्रल बॉन्डा वरवीं राष्ट्रीय पक्षांक देणगी मेळटा. ह्या लिस्टात बीजेपी अव्वल. सगळ्या पक्षांचे मेळून 1800 कोटी मायज रुपया इलेक्ट्रल बॉन्डात आयला. तातूंतले बीजेपीच्या वाट्याक 1033 कोटी रुपया, उरिल्ले बाकीच्यांक. राजकीय पक्षांक फंडा खातीर वेगवेगळे मार्ग आसात. वेगवेगळ्या राजकीय कार्यावळींत ते कोट्यांनी रुपया मोडीत आसता. एडीआरान राष्ट्रीय पक्षांची वर्सुकी येणावळ दाखयल्या ती अशी. बीजेपीन 1917 कोटी रुपया आपली येणावळ म्हूण जाहीर केल्ले. तातूंतले तांणी फकत 854 कोटी 46 लाख रुपया वेगवेगळ्या कार्यावळींक खर्च केला. बाकीच्या पक्षांच्या खर्चा कडेन तुळा केल्यार हो खर्च तसो खूपच आसा, मात येणावळूय तशी आसा. 545 कोटी 74 लाख 50 हजार आपली येणावळ म्हूण तृणमूल काँग्रेसीन जाहीर केल्ले. तांणी तातूंतले 268 कोटी 33 लाख 70 हजार रुपया 2021-22 ह्या वर्सा खर्च केले. काँग्रेसीन 541 कोटी 27 लाख 50 हजार रुपया आपली येणावळ म्हूण जाहीर केल्ले. तातूंतले तांणी कितले खर्च केले ताचो हिशोब मात रिपोर्टात दिल्लो ना. राष्ट्रीय पक्षांक मोठ्या प्रमाणात देणगी आनी वेगवेगळ्या मार्गांतल्यान येणावळ मेळटा. बीजेपीक 1775 कोटी 43 लाख, तृणमूल काँग्रेसीक 545 कोटी 52 लाख 30 हजार रुपया, काँग्रेसीक 347 कोटी 99 लाख 60 हजार रुपया, जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेसीक 71 कोटी 95 लाख 60 हजार रुपया मेळ्ळ्यात. ह्या चारूय पक्षांचे मेळून इलेक्ट्रल बॉन्डांतल्यान आयिल्ली येणावळ 1811 कोटी 94 लाख 25 हजार रुपया जाता. बीजेपीक सगळ्यांत चड 1033 कोटी 70 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्डांतल्यान मेळ्ळा. तृणमूल काँग्रेसीक 528 कोटी 14 लाख 30 हजार रुपया, काँग्रेसीक 236 कोटी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीक 14 कोटी रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्डांतल्यान मेळ्ळा. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्याप्रमाण इलेक्ट्रॉल बॉन्डांतल्यान राष्ट्रीय पक्षांनी 2021-22 वर्सा 2673 कोटी 5 लाख 25 हजार रुपया जोडल्यात. राष्ट्रीय पक्षांक देणगींतल्यान पयशे येवंक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो महत्वाचो मार्ग थारला. Almost 55% of the funds which are collected by the political parties is through electoral bonds. The one way of this thing is that yes, पयलीं कशें जातालें, पयलीं कोणाचे पयशे कॅश आनी कितें येतालें म्हणून कळनाशिल्लें. It could be from underworld, it could be from terrorists, it could be from anyone. Now that it has to be from a recognized account in this thing where there is KYC with the support of PAN card, Aadhaar card, etc. Plus it has to be in Indian rupees from the bank. That means the cash component is totally reduced. I think there is some sanctity to this whole this thing. No other political party could know कोणे खंयचे मनशान नाल्यार खंयचे कंपनीन कोणाक कितले पयशे दिला म्हणटा ते ड्युरींग दॅट इयर. The only party which can know, I mean, if wanting to do that, is the party which is in the government. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. केंद्र सरकाराच्या ई श्रम येवजणेचो लाव घेयात. सरकारा कडेन आपली नोंद करात. इन्शुरन्स 60 वर्सां उपरांत पेन्शन मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. सांखळे रवींद्र भवनात ई श्रम कार्डां दिवपाची कार्यावळ जाली. केंद्र सरकाराची असंघटीत कामगारां खातीर ही बरी येवजण आसा. ह्या कार्डाचे वेगवेगळे लाव आसात म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. जे अनऑर्गनायज्ड सेक्टरात काम करता, जो डेली वेजीसचेर काम करता, जो फॅक्टरीत आसतलो, घरान काम करता आनी जेका आपलो सेक्युअर्ड जॉब ना, हाजी एक सेक्युरिटी ताका मेळची म्हणून केंद्र सरकारात ई श्रम कार्ड सुरवात केला. ई श्रम कार्ड आमी एकूय पयशे भरिनासतर त्यांनी फक्त येवन आपूण खंयच्या जाग्यार काम करता तें सांगपाचें, आपलो ID प्रूफ, आपलो रेजिडन्स प्रूफ फॉर्म भरता आसतना दिवपाचो आनी ताज्या उपरांत आमचे लेबर डिपार्टमेंट एक 8 दिसाच्या भितर ते ई श्रम कार्ड तयार करता. जो ई श्रम कार्ड घेता ताका केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो वेगवेगळ्यो योजना लागू जाता. पयल्यात पयली पयल्या वर्साक ताजो पुराय इन्शुरन्स हो फ्री ऑफ कॉस्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या वतीन भरलो वता. म्हणजे इन केस जर कितें जालें आसत जाल्यार फाटल्यान जे 2 लाख रुपया मेळपाक जाय ताजो इन्शुरन्साचो पयलो इन्स्टॉलमेंट हो केंद्र सरकाराच्या कडल्यान भरलो वता. तो
18 ते 40 वर्साच्या भितर आसत जाल्यार तेणी मिनिमम टू मिनिमम बँकेत आपली पेन्शन आपलो पेन्शन मेळपा खातीर इन्स्टॉलमेंट भरपाक सुरू करपाचो 55 रुपया पासून 200 रुपया पर्यंत इन फ्युचर ताका 2000 रुपया ते 5000 रुपया पर्यंत पेन्शन ही ताका रिटायरमेंट एज 60 वर्साच्या उपरांत चालू जाता. म्हारगाय जाय जाल्यार लोकांनी बीजेपी बरोबर रावचे. लोक कितें भुमिका घेता ताजेर तांचो फुडार आसा म्हण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा उलयलो. केरी तेरेखोल सावन काँग्रेसीचे हात से हात जोडो अभियान सुरू. लोकां मदीं जागृती करूंक गोंयचे काँग्रेस फुडारी गोंयभर भोंवतले. लायटीची नळाची बिलां भरूंक ना जाल्यार रोखडीच डिस्कनेक्ट करता ताचो काँग्रेसीन निशेध केलो. लोकांन आज चिंतपाक जाय की जे आज बीजेपी सरकारान केलां, जे फोटिंगपण जुमला हे पार्टीन केला ह्या लोकांचेर आहा. सो लोकांगे फुडार लोकांचेर आहा. लोकांक जरी तर ही म्हारगाय जायी जाल्यार हे बीजेपी सरकारा बरोबर तेमी रावपाक जाय. सो देअर फ्युचर डिपेंड्स ऑन वॉट स्टँड दे टेक. फायनली इट ऑल डिपेंड्स. आमी लिडर आमी सांगताय बट द पीपल हॅव टू डिसायड अँड दॅट इज वाय वी आर कम हियर टू क्रिएट अवेरनेस अमॉंग द पीपल. उदकाची लायटीची बिलां भरूंक ना जाल्यार चड वेळ दिनासतना डिस्कनेक्ट करतात ताचो निशेध. लायटीची बिलां वाडोव नाकात देंवयात म्हणून मागणी. हे एकदम वायट जावन आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल आतां ते आनी वाडोवपाचे आसात लायटीचे बील. लोक कित्याक फारीक करनाय? लोकां कडेन पयशे नाय. सो तांणी हें कन्सेशन एटलीस्ट लोकांक मागपाक जाय आनी सकाळ भरून दिवपाक जाय आनी वाडोवपाक नाका आमकां लायट. वेल्यान देंवयात. आमी वेगवेगळे इश्यू काडीत म्हूण विधानसभा अधिवेशनाचे दीस उणे करतात. आमदार कार्लूस उलयलो. चड दीस दिल्यार भरपूर स्टार्ट क्वेश्चन भायर सरतले, डिबेट जातले. हे भितात काडपाक आनी देखून आमी चेपोवपाक सोदतात, दामून धरूंक सोदतात आनी ते भितात. आमी जातले आतां 7-8 आमदार ऑपोजिशन आसात आनी 3 काँग्रेसाचे. सरकार कित्याक भिता? प्रुडंटा खातीर मकबूल म्हाळगेमणी. पिसुल्ल्या पंचायतीची सफाई कामगार रसिका खंडेपारकाराक केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचो पुरस्कार फावो जालो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून तिका अवॉर्ड दिलो. उदका संवर्धन आनी नितळसाण मळार बायलांच्या भुमिकेक मान्यताय दिवन राष्ट्रपतीन स्वच्छ सुजल शक्ती सम्मान 2023 पुरस्कार दिले. स्वच्छ सुजल भारत तयार करपाच्या प्रवासात तळागाळांतल्या बायलांनी घेतिल्ले फुडारपण आनी योगदाना खातीर हो पुरस्कार. उत्तरी गोवा की रसिका आर खंडेपारकर जो कि स्वच्छाग्रही हैं. आज पुरस्कृत हुई सभी महिलाओं द्वारा जल संरक्षण में, गांव को ODF प्लस बनाने में, वेस्ट मैनेजमेंट में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में किए जा रहे कार्यों को देखकर मेरा विश्वास सुदृढ़ हो जाता है कि इनकी लगन और मेहनत से भारत जल प्रबंधन और स्वच्छता में विश्व समुदाय के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना. देवी और स्वजनों, आज से 3 दिन बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. महिलाएं ही परिवार बनाती है, समाज बनाती है और देश भी बनाती है. मेरा मानना है कि जल शक्ति नारी शक्ति के बिना फलीभूत हो नहीं सकती और अगर ये दोनों शक्तियाँ एक हो जाए तो समाज का कायाकल्प हो जाएगा. सामाजिक समृद्धि और परिवर्तन के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है. जल जीवन मिशन हमारे नारी शक्ति को और अधिक ताकत देने के लिए ही है. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. नारी शक्ति के समग्र विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में ही देश का विकास निहित है. हमारी यहाँ बहुत सारी कहानियाँ और किस्से हैं जो महिलाओं के अप्रतिम रूप को दर्शाती है. लेकिन अगर हम एक आम महिला के जीवन को देखें, ग्रामीणों, आदिवासी, पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन को देखें तो उन सब की जीवन गाथाएं त्याग, तपस्या और बलिदान की अनकही कहानियां हैं.
मैं ऐसे सभी महिलाओं को नमन करती हूँ. कोलवा घराक उजो लागून घर लासून काबार. तांचे भांगर, स्कुटरी, कपडे, आयदनां, भुरग्यांची पुस्तकां सगळेच लासून गोबोर. डॉमिंगोज आनी झेवियर फर्नांडीस दोगूय भाव एकाच घरान रावताले. फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो. उजो कसो लागलो तें कळिल्लें ना. कोणे तरी उजो लायला म्हण फामिलीक दुबाव. रातचे दिल्लेले आसतना सगल्याक कितें जालें आवाज येयलो आनी उजो पयलें भायर सरलो उजो पेटलो जालो. कोणे लायला तो कांय खबरूच ना कितें जालें तें. टोटली आमी घर लॉस जालें आनी भांगर बी बायले आसलो तितले लासोन काबार जालें. 2 फॅमिली रावताले थेगले भांगर सगळे लासोन काबार. भुरग्यां बाळांगे सगलो रुपूय काबार जालो आनी सगळें कोण कितें केलें म्हूण कांय खबर ना. कोण लायलाय तो उजो आमकां कांय खबर ना. हांव तेन्ना उठलो आनी भायर सरल्या मोटरसायकल दोनी लासले आमगेल्यो आनी टोटली घर आख्खें लॉस गेलें आनी रोप बी लासोन भुरग्यांक गेलो इस्कोला वचपाचें भुकूय लासले. एकलो नायत आसलो चेडो गेलो आनी दुसरे फॅमिलीके चेडो SSC आसलें. सगलो टोटल आमकां लॉस जालें. कोण उज गेलें म्हूण कांय खबर ना दुस्मान कांय. ल्हान भुरगीं आहा म्हणजे ती इस्कोलाक तेंचे युनिफॉर्मां बुकां सगलीं लासोन गेल्या. कितें मातशें कितें तरी हेल्प आमकां कितें तरी कोणाचो आदार दियात कितें तरी करून. सगले लासोन गेले कांय ना. रोप भुरग्यांक बिरग्यांक सगळे जावन गेले आख्खें. गव्हर्मेंटान हेजें एक्शन चोयन आमकां कितें दिचें. भुरग्यां बाळां आनी आमगे भुरग्यां बाळांगे रोप लासोन सगळे लॉस टोटली लॉस जालें. बायलेगे भांगर गेलें दुसरे भावागे बायलेगे सगळें लासोन गोबर जालो आनी आमलोय गोबर जालो. आनी आमकां आतां रावपा म्हळ्यार हिचे कोणी घर ना. रावता म्हळ्यार सगलो टोटली लॉस जालो. कितेंच रूम एक पासून सालवार जालो ना. फकत किचन हॉल तें जालें आनी कांयच ना. आवय धूव घरकान्न काकी मामी न्हय तर बायलेक जाय आपली स्वताची वळख. ही वळख करपाक बायल स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर जावपाचो प्रयत्न करीत आसा. कितल्याशाच बायलांनी हें सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी मायेंतली अशीच एक स्वामिनी पर्वरीचे शिवानी शिरोडकार. ते वेगवेगळे जॅम तयार करता. तो मागीर कोकोनट स्प्रेड आसूं किवी स्ट्रॉबेरी गोंयचो आंबो अननस वा प्लम सगळेंच शुगर फ्री. स्प्रेड द जॅम. येस जॅम. जॅम म्हणटकूच तकलेन येता तो टिपिकल मिक्स फ्रूट जॅम किंवा स्ट्रॉबेरी जॅम किंवा आनी कसले जॅम. बट वी हॅव अ स्वामिनी विथ अस शिवानी शिरोडकर. हाय शिवानी. And she's not only in those typical kind of jams, but she has some unique thing for us. So yes, Shivani, just explain us what jams you offer. We have different varieties of jam, mostly the Goan local ones. Just amcho pineapple jam. We have mango jam, which is mangad. We have raw mango jam, and the most unique jam that I have is a coconut spread. And I believe very few people in this world who know how to make a coconut spread, and it has a very nostalgic and a very Goan taste to it. So Shivani, how you came up with this concept? So what happened was during COVID, I started selling mango jam, raw mango jam and pineapple jam. And in a month, I got like a really great response. And after a month, when the season got over, I was like, I can't stop. I have to try something new. That's when I made coconut spread. I experimented and it was a beautiful experiment. So Shivani, today I would like to request you to show one procedure of your one of the trending or fast moving spread or jam, whichever. I think I'll show you coconut spread because it's a unique flavor. Okay. So Shivani, yes, what all you would require for this? For coconut spread, I need coconut milk. So स्वतः coconut grate करता आणि हांव तेजे milk काडटा. Coconut milk, I need jaggery. I use organic powdered jaggery. I do not use the regular market one. And I have some spices which I use for my jam. That's it. Okay. So I think we can start with this. This is a coconut milk of 2 coconuts. Okay.
So now our coconut spread is cooled and is ready. Let's jar it up. Now you have gone out of the way and you have started your this business. People know you with the brand, with the taste, I would rather say it. So what is the message you want to give to the other women or other, just pass out girls who are in search of jobs or waiting for the right opportunity, you can say? I will say do what you like to do. If it doesn't work out, do something else. But keep trying things and don't give up, because something will fall in your basket. Okay. And one fine day you'll fall in love with it. Okay. From a person who did journalism to a person who's making jam, I've changed a lot. So wait and you try different things, you'll get there. Okay. So आमच्या बरोबर ही स्वामिनी आशिल्ली शिवानी शिरोडकर. She has done her journalism. She worked for one of the companies, but she finds pleasure in making jams. So साहिल मांद्रेकरा बरोबर अपर्णा बडिगर प्रुडंटा खातीर. शार उदरगत कायद्याखाला खासा पॉलिसी करून प्रत्येक तालुक्यात प्रेस रूम दिवपाचे उतर मंत्री विश्वजीत राणेन 70 पत्रकार संघाच्या क्रिकेट सर्तीच्या उक्तावणा वेळार दिले. सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूय खंय सुवात दिवंक तांचो खासा प्लॅन आसा. पत्रकारां बरोबर म्हयन्यांतल्यान एकदा तरी खंय बसका जावपाक जाय अशेंय तो उलयलो. आम्ही केन्ना केन्ना बसपाची गरज आहा म्हयन्यान एकदा तरी, की बाबा आमचे कडेन इंटरॅक्शन कितें जावंक जाय. नाल्यार कितें आसा, व्हॉट्सॅपाचेर ते व्हॉट्सॅप चड जाला आतां, सगळें व्हॉट्सॅपाचेरूच जाता आनी तेजेरूच चर्चा जाता, खरी गोश्ट. आनी मेन म्हणजे आमकां बसून तुमकां जें कितें आमचे कडल्यान सहकार्य जाय पत्रकार संघाक आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. आमी एक प्रेस रूम करपाचे खूब वर्सां पयलीं तुमी डिमांड केल्लो. आयज आमी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरच्या माध्यमांतल्यान ही पॉलिसीज करता की प्रत्येक तालुक्यात एक प्रेसाक आमकां जागो दिवंक जाय, जे खंय आमी इमारत बांदता आनी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिवपाची गरज आसा. ताजी घरकान्न आनी आमदार देविया राणे आमदार मंत्रीच्या फाटल्यान लागून कशी कामां करून घेता ताची विश्वजितान तोखणाय केल्या. आयज आमच्या मतदारसंघात बाकीच्या मतदारसंघापेक्षा आमच्या रस्त्याची क्वालिटी आनी आयज तुमचे आमदार भाभी ती फाटी लागता, म्हाका दिसता ती आनी कोण इतले फाटी लागना. ते शिंदेच्या फाटी बी लागता, उदय राणे असो काय हांव असो, ती आयकपाक काय तयार ना. ते आपूण बसता त्या मिनिस्टराक फोन मारून आयज म्हाका दिसता तिच्या मतदारसंघात चड रस्ते झाले आमच्या पेक्षा. आमी हांगा रावल्या, आमी पत्र बरयता, पण आमी मंत्री जावन काय फायदो आहा काय ना काय कळना म्हाका केन्ना. आनी म्हणूनच आयज हांवें आता फास्ट ट्रॅक करपाक घेतले आमचे कांय गोष्टी. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. जीसीएचो आदलो सचिव आतांचो अध्यक्ष विपुल फडकेक निर्दोश थारावपी जीसीए लोकपालाचो निर्णय चुकीचो म्हण जीसीएचो आदलो वांगडी शेखर साळकार प्रुडंटाकडे उलयलो. वेंचणुके वेळार मतां खातीर क्लबांक पयशे क्रिकेट किट दिले म्हण विपुलाचेर आरोप आशिल्लो. क्लबांक पयशे वस्तू दिवपाक वेंचणूक जायसर रावंक जाय आशिल्लो म्हण साळकार म्हणटा. कागाळ करपी महेश देसायान खंय वयल्या कोर्टांत वचचें म्हण साळकाराची शिनाय. जीसीए वेंचणुके वेळार विपुल फडकेन कायदो मोडूंक ना. ताणें आपलें कर्तव्य केलां म्हूण जीसीए लोकपालाची जीसीए अध्यक्ष विपुल फडकेक क्लीन चीट. विपुल खोशी. I would like to only say that the truth always prevails, and this has been the case in this matter also. Also, it is my request to all the people, all the clubs, and all my opponents also, who are trying to show GCA in a bad light, who are trying to portray GCA in a bad light, and it causes disrepute to the association, the institution. I think we all need to come together, we all need to work together for this beautiful game of cricket, and I think that is the only solution to this. विपुलान कायदो मोडला. जीसीए लोकपालाचो निर्णय चुकीचो. जीसीएचो आदलो वांगडी डॉक्टर शेखर साळकार उलयलो. आणि ऑक्टोबरान जे पैसे दितात नॉर्मली जीसीए रिलीजीस ग्रांट्स इन ऑक्टोबर मंथ. कित्याक जाले ते ऑक्टोबरान? बिकॉज द इलेक्शन्स वेर सपोज टू बी हेल्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इन जुलय एंड जून एंड जुलय. ह्या म्हयन्यान इलेक्शन जावंक जाय. ह्या वर्सा ते जावंक ना कित्याक फाटल्या फावट? बिकॉज कोर्टान सुप्रीम कोर्टान केस चलयली. सो ते इलेक्शन जाले ऑक्टोबरान. आता ऑक्टोबरान तू इलेक्शन जाले म्हणून यू डोंट हॅव टू रिलीज द मनी इन ऑक्टोबर. यू कुड हॅव वेटेड फॉर टील द इलेक्शन्स आर ओवर अँड देन यू कुड हॅव रिलीज द फंड्स. आणि तेन्ना खंयचीच क्रिकेटींग गेम चलनाशिल्ली. इट वॉज ओन्ली बीसीसीआयच्यो गेमी चलताल्यो. सो क्लबांक पयशे दिवपाची कांयच गरज नाशिल्ली. क्लबांक किट दिवपाची कांय गरज नाशिल्ली. फक्त आय कॅन अंडरस्टँड दॅट ते भिकू आंगले टुर्नामेंटाक कितें दिल्या दॅट इज ओके. बट बाकीच्या क्लबांक जी सारकी म्हणजे इलेक्शन सुरू जातकच मेल गेल्या आणि मागीर तांणी सगळें सामान कलेक्ट केलां. दीस इज टोटल वायलेशन ऑफ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट.
So I think that it is not a good judgment at all. आमकां तरी म्हाका दिसता I have studied this. It is not at all. And Mahesh Desai, I think he should go for a higher आणि verdict आणि पळोवपाचें हाय कोर्टान बी खंय वचूंक मेळटा जाल्यार. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर आनी ओमकार फळारी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.